दीस आयतार फेब्रुवारीची 9 तारीख 2025. साध्या काळाचो 5वो आयतार. पयलें वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 6 वळ 1 तावन 2a आनी 3 तावन 8 पर्यंत. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिवासनार बसल्लो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आशिल्ले सेराफिम हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे आशिल्ले. 2 तांचे मुखामळ धांपूंक, 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 उबोन वसोंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव. सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हज्या कटा, म्हजो नास जालो मू. कित्याक हांव एक म्हेळ्या वोंटाचो मनीस आनी म्हेळ्या वोंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोवन आयलो आनी ताणें तो म्हज्या वोंटांक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वोंटांक लायला. तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक भोगसालां. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पसत कोण वेतालो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 137 1 तावन 2 2 तावन 3 4 तावन 5 7 तावन 8 1 सी. श्लोक. तुज्या दुतां हुजीर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. श्लोक. तुज्या दुतां हुजीर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी. सक्टां प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळीक जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट्ट करून म्हाका धैर्यान भरली. श्लोक. तुज्या दुतां हुजीर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकतना सर्वेस्परा, संवसारांतले सर्व राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती म्हणून सोम्याच्या वाटा विशांत वाखणतले. श्लोक. तुज्या दुतां हुजीर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. श्लोक. तुज्या दुतां हुजीर तुका हरसितलो सर्वेस्परा. दुसरें वाचप सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळ 1 तावन 11 पर्यंत.
भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमकां उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी ताका नेकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पावटी 500 भावांपरा 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्टां प्रास 60 मिनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सक्कळ परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमानलांय तेंच. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा आसोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. एक दीस गेनेसरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो तांचे भोंवतणी उरडतालो. तेवळ सरोवराचे तडीक लागलेल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडोन ती सिमांवची दोण तडीतावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसोन दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, दोन गूण उदका मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक लागली. तेवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक उमो करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगात्या मेळोन दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली, इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विस्मीत जाले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आशिल्ले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले. तेवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडतस
सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आधुनीक वैज्ञानिक युगांत जायती प्रगती जाल्या. आमी रचना थोड्या फावटी आमच्या रचनाराक विसरता. तो आमचो देव आनी आमी ताची रचना. ताचें उतर सदांच बाळटा. इजाया प्रवाद्याक देवाचें उतर लाभलेल्या वेळार सुरवेर ताणें पाळो दिवंक ना तरी ताचीं पातकां देवान भोगसिल्ल्या वेळार ताणें केल्लो उद्गार, आबळे, हांव तुज्या मिसाव कामाक आयतो आसां. मासली पागसो अनभोग सिमोन पेद्रूक जेजू वरवीं चड आसलो. जेजून ताका ताची 2 गूण उदकाक व्हर म्हूण सांगिल्ल्या वेळार ताणें नेगार करूंक ना. बगार तो उद्गारलो, तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. तवळ थंयसर घडलेलें व्हड एक अजाप. देवाचें उतर क्रियात्मक. देवातावन येवचें हर एक उतर प्रतिफळ दिल्ल्या शिवाय परत फाटीं वचना. देवाच्या उतरांचें महत्व समजून घेवया.